नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुंबय अहमदाबाद बुलेट ट्रेन येवजणे खाला विरार आनी बोईसराक जोडपी सुमार 1.5 किलोमीटर लांबायेचो बोगदो खणपाचें काम यशस्वीपणान जाला पुराय. एक म्हत्वाचो पावंडो हुंपिल्ल्याचें रेल्वे मंत्र्यांनी सांगलें. एनआयएन लष्कर ए तैयबाच्या 3 आरोप्यां आड चार्जशीट केला दाखल. 2023 वर्सा बंगळुरूंतल्या जेल रेडिकलायझेशन प्रकरणात एनआयएची कारवाय. कांय देश मुद्दाम आतंकवादाक पालव दिता. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी आयआयटी मद्रास हांगा आयोजीत कार्यावळीत केलें उलोवप. नोव्हेंबराच्या निमणे मेरेन अर्थसंकल्पांतल्या 54% निधीचो वापर जाला आनी 31 मार्च मेरेन 95% अर्थसंकल्पाच्या निधीचो वापर जावपाचो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायला. फकत टिका करचे परस सुदारात्मक सुचोवण्यो गरजेच्यो. तिसऱ्या जिल्ल्याच्या निर्मणेचेर टिका करप्यांक भाजपाध्यक्षाची जाप. आनी आतां खबरो विस्तारान. मुंबय अहमदाबाद बुलेट ट्रेन येवजणे खाला महाराष्ट्रांतल्या पालघर जिल्ह्यातल्या विरार आनी बोईसराक जोडपी सुमार 1.5 किलोमीटर लांबायेचो बोगदो खणपाचें काम यशस्वीपणान पुराय जाला अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. येवजणे खाला 7 दोंगराचे बोगदे तशेंच एका दर्यांतल्या बोगद्याचो आस्पाव आसा अशें रेल्वे मंत्र्यांनी सांगलें. बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है. ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू. टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल. बुलेट ट्रेन मध्यम वर्गीयांक प्रवास करपाक मातशी सवाय तशेंच सोयीस्कर पडटली अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगलें. एनआयएन 2023 वर्सा बंगळुरूंतल्या जेल रेडिकलायझेशन प्रकरणात लष्कर ए तैयबाच्या 3 आरोप्यां आड चार्जशीट दाखल केला. सार्वभौमत्वा आड कारस्थान रचिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. तशेंच शस्त्रां, दारुगुळो आनी डिजिटल उपकरणां एकठांय केल्ल्याचोय तांचेर आरोप आसा. कुख्यात आतंकवादी टी नसीर हाका सोडोवपाचें कारस्थान केल्ल्याचो तांणी खुलासो केला. आरोपी अनीस फातिमा हाणें जेलींतल्यान लॉजिस्टीक सपोर्ट दिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान तशेंच विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी भारताचो विकास प्रवास तंत्रगिन्यानाक लागून नेटान चालू आसा अशें आयज पत्रकार परिशदेंत सांगलें. 2025 वर्सा खातीर आपल्या खात्याचो नियाळ दितना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी 2014 सावन सरकारान विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाक चड प्राधान्य दिलां हाचेर भर दिलो. देशाच्या इतिहासांत पयलेच खेपे खंयच्याय सरकारान खासगी क्षेत्राक आदार दिवपाचो उपक्रम मुखार आयला हें तांणी नदरेक हाडून दिलें. Government is donating a fund to accelerate the private sector participation, which is the Research Development Innovation Fund of rupees 1 lakh crore. I think unique of its kind. PSA would bear me out. You hardly find it even in other countries. But since we are opening up in a big way to a greater integration between the public and the private sector, so therefore, with all the sensitivity and consciousness, it was realized that we have to give them an initial push in the noble hope that then finally they would take over. So, and secondly is the other news of the year is the National Research Foundation, which has been keeping in mind the Indian ethos named Anusandhan. Again, this is also distinct because not many countries have this, some of them just US, Germany, but I can say that the model that we have adopted is better than all the other models. कांय देश मुद्दाम आतंकवादाक मुखार व्हरत आसा अशी टिका विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी पाकिस्तानाचेर केल्या. ते आयज आयआयटी मद्रासात जाल्ल्या शास्त्र 2026 हे कार्यावळीत उलयताले. You can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors and
if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. You know, many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. संवसारीक भलायकी संघटना वखत देखरेख योगदानात भारत संवसारीक पावण्यार आतां 8वे सुवातेर आसा. 10 वर्सां आदीं भारत 123वे सुवातेर आशिल्लो अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगलें. ते आयज नवी दिल्लींत भारताचें अधिकारीक पुस्तक इंडियन फार्माकोपिया 2026 चे विमोचन केल्या उपरांत उलयताले. फार्माकोपिया कमिशनान ल्हान काळांतूच व्हड उपलब्धी मेळयल्या अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगलें. हमारे एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी के, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और जो भारत का जो रोल, एक्सपैंडिंग रोल है दुनिया में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी हम ध्यान में रखते हुए, ये फार्माकोपिया कमीशन के जो ये 10th एडिशन है, इसने इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने का काम किया है. इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देना चाहता हूँ. ये जो नए मोनोग्राफ्स हैं, इसका बहुत सीधा लाभ भारत को जो मिलने वाला है, वो जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसमें यह बहुत वरदान सिद्ध होने वाला है. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले ये हुई ना सनसनीखेज खबर. लेकिन आपको ये पहले ही बताना चाहिए था. ये शादी नहीं हो सकती. क्या वो लिली को बोलिए ना. बोलिए डैडी, बोलिए किस बात पर एतराज है आपको? अरुण का भविष्य बहुत उज्जवल है. एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन. जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो. वो तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं लिली. जरा सा बुखार हुआ और आपको बुला भेजा. लिली के ब्लड की रिपोर्ट क्या है? मेरी इतनी सी बीमारी के लिए तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? अगर मैं मर गई तो? लिली, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के. राजश्री न्यू ईयर फेस्ट में देखी अखियों के झरोखों से 5 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर. ऐसा लग रहा है ना किसी जंग की तैयारी हो रही है. जी हाँ, है ये एक जंग की तैयारी. सांगली जिले के वडगांव में ठीक 7 बजे ये अलार्म बजना शुरू होता है. इसका मतलब है कि अब वक्त हो चला है डिजिटल दुनिया से एक ब्रेक लेने का. ये गांव सिखा रहा है रोज एक डिजिटल डिटॉक्स. भारत की कहानियों का, भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. इसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज बजेट आश्वासनां आनी अर्थसंकल्पीय अंमलबजावणी विशीं सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. बसके उपरांत खबराकारांक म्हायती दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नोव्हेंबराच्या निमणे मेरेन अर्थसंकल्पांतल्या 54% वापरांत आयला आनी 31 मार्च मेरेन 95% बजेटाचो वापर जातलो असो हावेस उक्तायला. चडशे प्रकल्प प्रक्रियेत आसा आनी ते पुराय करपाचे निर्देश लेगीत दिल्ले आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जीएसटी आनी खण विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दिली.
आज बजेट एश्युरन्स आणि बजेट इम्प्लिमेंटेशन ह्या दोन्ही गजालीचेर मिटिंग्स घेतलेल्यो. जो बजेट एश्युरन्सीस जे आहा पळय न्ही टील द नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत रिव्यू आशिल्लो. 54% बजेट जे आसा पळय आमी युटिलायज केला आनी ज्या स्पिडीन आमी आसा त्या प्रमाणे 95% बजेट जो आहा पळय न्ही वो कंप्लीट जातलो टील द 31st ऑफ मार्च आमी म्हणटा त्या प्रमाणे. सेकंड थिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स जे आसता पळय न्ही दे आर शिफ्टिंग ऑलवेज फ्रॉम द दीस इयर टू द नेक्स्ट इयर ऑल्सो. हाफ प्रोजेक्ट जो आसा तो ह्या वर्सात पुराय जाता. सो त्याच धर्तीचेर ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इन लायन आसा. सेकंड वन इज बजेट एश्युरन्सीस विच एवर गिवन बाय द डिपार्टमेंट. ही बजेट एश्युरन्सीस परत एकदा रिवायज करून सगळी बजेट एश्युरन्सीस फुलफील जावची. स्पिडी GST रेव्हेन्यू कलेक्शन वाडपाक जाय आशिल्लें इन द मंथ ऑफ डिसेंबर. तशें तें जावंक ना. इट इज लिटल बीट ताचो थोडोसो इफेक्ट जालो. मायनिंगेचेर एंटायर मिटींग जाली. तातूंतल्यान आमी 12 ब्लॉक आतां पर्यंत ऑप्शन केला. भितरले 5 ब्लॉक ऑलरेडी स्टार्ट जाले. 4 ब्लॉक स्टार्ट जावपाच्या वाटेर आसा ते जातले. तिसरो जिल्लो तयार करपाक विरोध करपी लोकांनी फकत ह्या कृतीक विरोध करचो परस ताची अंमलबजावणी सुदारपाक मजत करपा खातीर रचनात्मक सुचोवण्यो मुखार हाडच्यो अशें गोंय भाजपाचे अध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. हो जिल्लो येता ते पिळगेच्या फुडारा खातीर आसा अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें. तळागाळांतल्या सकले स्तराचेर पर्यंत उदरगतीचो पावंड्या वयलो एक पैलू आसा आनी तो साध्य जाल्लो आसा. कुशावती जिल्ला हो आमचे जे 2 जिल्ले आसात तातूंत भितर आतां हो तिसरो जिल्लो जाल्ले आनी तोच बरोबर एस्पायरींग जो जिल्लो डिस्ट्रिक्ट जो आसा. भारत सरकारचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाल अशे मागास जे तालुकेच जे उरल्यात जे गांव उरल्यात अशे तांचो मेळून जो जिल्लो जाला ताका ह्या निमतान भितर उदरगतीचे नवी दारां तयार जातली. नवी दारां उक्ती जातली. जिल्लो म्हटले बरोबर आमचे कडेन कितें येता. जिल्ला म्हटले बरोबर ते प्रशासनीक व्हडले ऑफिस येता. ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता. थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जातात. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी तिसरो जिल्लो निर्मितीच्या सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिला. तिसरो जिल्लो तयार जाल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक सरकारी कामां करपाक आदार जातलो अशें तांणी सांगलें. I welcome this step taken by the government of Goa, and again it was supported by the central government. The Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister, both of them have taken a good decision, good initiative. कितें जातालें पयलींसून आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आसात. गोवा हावेवर इज अ स्मॉल स्टेट एंड तिसरो डिस्ट्रिक्ट आमकां डिफिकल्ट दिसतालो. बट द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट केम आउट सजेस्टिंग दॅट गोवा नीड अनदर 3rd एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट. आनी हे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर रायटली पॉयंटेड आउट दॅट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रामीण rural people have to have a special focus, attention and special schemes. हाजे खातीर म्हाका दिसता की आमचे काणकोण, केपें, सांगें आनी धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्यांचो एक डिस्ट्रिक्ट केलो वो म्हणजे 3rd डिस्ट्रिक्ट. and this third district is rightly named as Kushavati because Kushavati पहिले जर जायत हजारो वर्सांपासून कुशावतीचो उल्लेख आसा आनी this is the river which is connecting all. कुशावती हो तिसरो जिल्लो नवे जिल्लो इस्पितळ, न्यायालय आनी शासकीय कार्यालयां स्थापन करपाचे दिकेन फायदेशीर थारतलो, जाका लागून थळाव्यांक गरजेच्यो सुविधा मेळपाची सोय जातली अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. विधानसभेत प्रश्न मांडलो आणि प्रश्न मांडला तेन्ना एश्युरन्सूय घेतलेले की जे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जे देशा भितर जाता तेन्ना आमचो भागाचो डिस्ट्रिक्ट जावचो आनी एक आमचे 4 तालुक्यान मेळून 27% प्लस एसटी पॉप्युलेशन आसा आनी थंय जे गांवनगरी वाठारान जे आमचे कुडचड्यार मतदारसंघात जरी तरी तशी कनेक्टिविटी दिसूना पूण जशे कालाय कुळे आनी बाकीचे एरिया भितर जेन्ना डेव्हलपमेंट हे फुडें जातले तेन्ना हो डिस्ट्रिक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लो. डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान खुबश्यो दुसऱ्यो गोश्टी जातात जशे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता मागीर तुजें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता म्हणजे अपग्रेड जाता हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अशें करून खुबश्यो गोश्टी जातात तितून भितर लोकांक फायदो जातलो
आनी तेजे खातीर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा, गव्हर्मेंटाक तशेंच पार्टीकूय थँक्यू म्हणटा की हो डिस्ट्रिक्ट खंय तरी इतलींच वर्सां लोक उलयताले आनी आज काल ताका नाम दिवन म्हणजे खंय तरी नोटिफिकेशन केलां. आदले आमदार चंद्रकांत कवळेकार हांणी तिसऱ्या जिल्ल्याचे निर्मितीचेर खोस उक्तायत. हो जिल्लो 4 तालुक्यांतल्या आदिवासी समाजा खातीर फायदेशीर थारतलो अशें सांगलें. कुशावतीच्या नांवान केप्याचें नवीन डिस्ट्रिक्ट जाल्लें आसा तेजें आमी स्वागत करता आनी तेजे खातीर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे आभारी, कित्याक ह्या 4 ग्रामीण भागाचे तालुके जे आसात, केपें आसतले, सांगे आसतले, काणकोण आसतले किंवा धारबांदोड आसतले, 4 तालुक्यांचो एकठांय करून म्हणटा अशें हो नवो जिल्लो तयार केल्लो आसा, जेणे करून हो जिल्लो जाले उपरांत ह्या सगळे 4 तालुक्याच्या जे लोकांक जनतेक जो आसा भरपूर फायदो जातलो. कित्याक जे सगळे एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा अशें जेन्ना लागीं पावता तेन्ना सगळे जे ग्रामीण भागाचे, खास करून ग्रामीण भागाचे लोक कितें म्हणटा की हे 4 तालुके आसा ते जॉग्राफिकली वास्ट एरिया, मोठी एरिया आसा. जरी 4 तालुके 5 मतदारसंघ जरी असले पूण भौगोलीक म्हणजे जॉग्राफिकली एरिया मोठी असल्या कारणान जे तांकां सगळी सरकाराची सुविधा घेवपाक, आपल्या डिस्ट्रिक्टाक जिल्ल्याक घेवपाक आनी सगळे फॅसिलिटी घेवपा खातीर लोकांक खूब उपयोगी ठरतले. आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा. सुबह देर से उठती है, यहाँ देर तक बैठती है. These bahus are a big problem. आपका हाथ एक दिन जरूर ठीक होगा. अलग होने से शक्तियाँ बिखर जाती. हिंदुस्तानी जहाँ भी रहे हिंदुस्तानी रहता है. आपका खत लेकर गए थे, जवाब साथ लेकर आए. छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया. तुम जिंदगी की सच्चाई से भाग नहीं सकते फ्रेंड. भाई भाई में कोई ऊंच नीच हो गई तो हम भी देखते हैं बेटा माँ से कब तक नाराज रहता है. जब सगा सगे के साथ ऐसा कर सकता है मोमो, तो ये मत भूलो विवेक तो सौतेला है. शांति. मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया. राजश्री न्यू ईयर फेस्ट में फिल्म हम साथ साथ हैं 7 जनवरी दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. कौन हो तुम? जी सुनते हो? अरे मैडम, अरे कहाँ चले जा रही हो? क्या करेंगी आप ये जानकर? बतासे बांटेंगी का? कहाँ बिला गए? अरे मोना, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, आ गई तुम. देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. फोंडे येरादारी पुलिसेन 2025 वर्सात येरादारी नियमांचे उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणात एकूण 20,763 वाहन चालकां विरोधात दंडात्मक कारवाय करत 1,52,69,500 रुपयांची येणावळ सरकारी तिजोरीत जमा केली. 2024 वर्सात 2,18,69,500 रुपया दंड तिजोरीत जमा जालो अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक गौरीश परब हांणी दिली. Total fine was a compounding fine in all offences of MV Act. Total 1,52,69,500 इतलो फायन जो आहा तो डिफॉल्टरांक सध्या फारीक केला. थोडे केसी पेंडींग आहा बिफोर कोर्ट. सो ते आतां तेंकाय नोटीसी ऑनरेबल कोर्टान इश्यू केल्या. ते बी नोटीसीस सर्व जातकूच ते बी फायन्स डिपॉझिट्स जातले. अवेरनेस कॅम्प स्पेशली आतां फोंडा सिटीन चडशे ट्रान्सपोर्ट एजन्सीज आहा. ते ट्रान्सपोर्ट एजन्सीन आमी आमचे ऑफिसर्स वयतात. ते ट्रक ड्रायव्हर्स आहात, हेवी व्हेकल्स ड्रायव्हर्स आहात, तांकां आमी अवेरनेस कॅम्प करतात. तांकां आमी बेजिकूच नॉलेज दिता की ड्रंकन ड्रायव्ह करूं नाका आनी रेस्ट्रिक्टेड झोन जे आहा तेतून गाडयो व्हरपाचे ना आनी ओव्हर स्पिडींग करूं नाका. कॅथलिक असोसिएशन ऑफ गोवा हांणी नाताळा वेळार उत्तर आनी दक्षिण भारतांतल्या क्रिस्तांव समाजाच्या लोकांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर निशेध करपी निवेदन राज्यपालांक सादर केल्या उपरांत
लोकभवना भायर निषेध केलो. ह्या संघटनेचे वांगडी सिरील फर्नांडीस हांणी बेकायदेशीर छळाचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. We have called upon the President to play her constitutional duty under Article 355 to seek a report from the Prime Minister and the Home Minister regarding all these incidents that have taken place. She is the constitutional head of this country and she is supposed to be our protector also. And therefore it is a duty to take an update on all these atrocities that have been committed against the Christian community. शिरोडेच्या कला सागर सांस्कृतिक केंद्र आणि कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाच्या जोडपालवान 27वी अखिल गोय बाल संगीत संमेलन सार्वजनिक माची शिरोडा बाजार हांगा आयोजीत केल्ली. ह्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदार उदका स्रोत आणि सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, खास सोयरे म्हणून नव्यान वेंचून आयिल्ल्यो जिल्लो पंचायत वांगडी डॉ. गौरी शिरोडकार, सरपंच पल्लवी शिरोडकार तशेंच आदले जिल्लो पंचायत वांगडी नारायण कामत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार बाल कलाकारांनी उमेदीन वांटो घेवन आपली कला सादर केली. कला सागराच्या विद्यार्थ्यांनी भरतनाट्यम, गायन तशेंच वादन सादर केले. पळोवया ताचीच एक झलक. खासा निमंत्रित डॉ. गौरी शिरोडकर हांणी विद्यार्थ्यांची तुस्त केली. आज आम्ही शिरोड्या हांगा कलासागर सांस्कृतिक केंद्रान आयोजित केल्ल्या 27वे बाल संगीत संमेलनाच्या कार्यक्रमाक हांगा सगळी उपस्थित आसात, जमल्यात. हो कार्यक्रम फाटली 26 वर्सां आमी करत आयिल्ले आसात, म्हणजे कलासागर संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आणि आमचे गोंय सरकाराचे जे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा त्यांच्या आदारान जोड पालवत म्हणटा तसो कार्यक्रम दर वर्सा जानेवारीच्या 1 तारखेक हांगा शिरोड्या बाजारान आयोजीत जाता. आणि ह्या कार्यक्रमा फाटल्यान उद्देश असो की गोंयभरच्या न्ही फक्त शिरोडे गांवच्याच तर गोंयभरच्यान जे बाल कलाकार आमचे पारंपारीक म्हणजे गायन आसूं किंवा तबल्याचे कलेन किंवा संवादिनी अशे वेगवेगळ्या ज्या आमचे पारंपारीक कले भितर जे शिकतात, शिक्षण घेतात, तांकां आपली कला सादर करपा खातीर एक प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या उद्दिश्टान हे बाल संगीत संमेलन जवळ जवळ 26 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लें. आणि ते दर वर्सा न चुकता म्हणटा तशी आमची संस्था आयोजीत करत आयिल्ली आसा. आणि त्या खातीर संस्थेच्या सगळ्या आमचे जे वांगडी आसा तेंचेय बीन खरें म्हणजे अभिनंदन करपा सारकें आनी तोखणाय करपा सारकें काम आसा की बरें एक गजाल तेणी इतलीं वर्सां सातत्यान चालू दवरल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन येवजणेच्या 3ऱ्या टप्प्याखाला केंद्रान 22 नव्या प्रस्तावांक मान्यताय दिल्या, जातून 41,863 कोटी रुपयांची अदमास गुंतवणूक आसतली. ह्या मंजुरींनी मोबायल उत्पादन, दूरसंचार, गिरायक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीती, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटारी आणि IT हार्डवेअरा सयत 11 लक्ष विभाग उत्पादनाचो आस्पाव जाता. ह्या प्रकल्पाक लागून 2,58,000 कोटी रुपया मोलाचे उत्पादन मेळटले आणि सुमार 34,000 प्रत्यक्ष नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो असो अदमास केंद्रीय IT आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तायलो. Today I am so happy to know that the anode material inside this cell will now be manufactured in India. This is the anode material. So this anode material will also now be made in India. That's a very very heartening thing. PCB के हम global hub बन रहे हैं, साथ ही साथ PCB में यूज होने वाला कॉपर क्लैडिंग वो भी अब इंडिया में बनेगा. That is another way of understanding कैसे हमारी सप्लाय चेन डीपन. भारतीय बायलांच्या हॉकी पंगडाचे मुखेल प्रशिक्षक म्हणून शॉर्ट मिरायन नेमणूक जाल्या. ही घोषणा आयज हॉकी इंडियान केल्या. ह्या डच नागरीक खेळगड्याक 2020 वर्सा टोकियो ऑलिंपिक्सात भारतीय बायलांक इतिहासीक 4थ्या क्रमांकाचेर पावयल्ले. कोच मिरायन हांणी FIH हॉकी बायलांच्या संवसारीक करंड पात्रताय सर्तीत भारतात प्रवेश मेळोवन दिवप
हे पयलें आव्हान आसतलें. ही सर्त 8 ते 14 मार्च मजगतीं हैदराबादात जावपाची आसा. कोच मिरायन 14 जानेवारीक भारतात पावतले. उपरांत 19 जानेवारी सावन साई बंगळुरूत राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिराक सुरवात जातली. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 17.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुंबय अहमदाबाद बुलेट ट्रेन येवजणे खाला विरार आनी बोईसराक जोडपी सुमार 1.5 किलोमीटर लांबायेचो बोगदो खणपाचें काम येसस्वीपणान जाला पुराय. एक म्हत्वाचो पावंडो हुंपिल्ल्याचें रेल्वे मंत्र्यांनी सांगलें. एनआयएन लष्कर-ए तय्यबाच्या 3 आरोप्यां आड चार्जशीट केला दाखल. 2023 वर्सा बंगळुरूंतल्या जेर रेडिकलायझेशन प्रकरणात एनआयएची कारवाय. कांय देश मुद्दाम आतंकवादाक पालव दिता. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी आयआयटी मद्रास हांगा आयोजीत कार्यावळीत केलें उलोवप. नोव्हेंबराच्या निमणे मेरेन अर्थसंकल्पांतल्या 54% निधीचो वापर जाला आनी 31 मार्च मेरेन 95% अर्थसंकल्पाच्या निधीचो वापर जावपाचो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायला. आनी फकत टिका करचे परस सुदारात्मक सुचोवण्यो गरजेच्यो. 3ऱ्या जिल्ल्याच्या निर्मणेचेर टिका करप्यांक भाजपाध्यक्षाची जाप. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.